नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकांक पिडपी आनी धमकोवपी ऑफिसरांक मंत्री विश्वजीत निलंबीत करता. दोग खंय हेल्थ ऑफिसर जाल्यार 4 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर. फुडल्या सप्तकांत खंय तांची नांवां लोकां मुखार हाडटलो. मजगतीं FDA इन्स्पेक्टर विश्वराव राणेक करप्शनाचेर केसीत निलंबीत केलो. मंत्री विश्वजीत उलयलो. Several corruption complaints have come against the FDA inspector, the food safety officer, Mr. Vishwa Rane, who was suspended. Detailed investigation is going on. A detailed inquiry is being conducted. After, I personally feel such officers involved in corruption in the FDA should be terminated from government service. This is my personal view. In yesterday's meeting with DHS, it was found that 4 sanitary inspectors are involved in corruption and blackmailing of people. Process has already started to suspend them. Names of the 4 sanitary inspectors and 2 health officers to be suspended will be made public next week. Let the investigation report come out, it will be made public. गोंयांत पावसाचो नेट देंवना. आतां मेरेन 4 दिसांत 18 इंच पार, सरासरी परस 36% मायज. 27 मे मेरेन दाट पावस. तातूंत फुडले 3 दीस रेड अलर्ट. मुख्यमंत्र्यान हेल्पलायन जाहीर केल्या. वारें, उटंगारान झाडां आडवी. पालसणा डेंजर झोनांत. मडगांव बिल्डिंगचो स्लॅब निखळ्ळो. गाडयो डॅमेज. पणजे स्मार्ट रस्त्यांक भुंयारां. रस्ते, फुटपाथ, नाल्यांची हालत. गोंयांत 3 दीस दाट पावसाचो रेड अलर्ट. ताच्या उपरांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट. वचत थंय उटंगराचो पावस. बुट्टी मारपासारकी परिस्थिती. जनजीवन विस्कळीत जालें. पावस आतां मेरेन 15 इंच पार, सरासरी परस 35% मायज. मुख्यमंत्र्यान अरिश्टकालीन वेळार हेल्पलायन नंबर जाहीर केल्यात. लोकांनी जतनाय घेवची. गरज नासतना घराभायर सरचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. ला कांपाल कॉलनी लागसार रस्तो खचलो. रस्त्याचें खंय काम सुरू आशिल्लें. आपान सरकाराचेर फोग काडलो. पणजे सांतिनेज मॉलाकडे स्मार्ट सिटीन घाल्ली फुटपाथ खचली. मडगांवा गांधी मार्केटात एका पोरण्या बिल्डिंगेच्या प्लास्टराचे कुडके पडले. पार्क केल्ल्या 3-4 कारींचे लुकसाण जाला. पोरू खंय त्याच सुवातेर तशेंच प्लास्टराचे कुडके पडिल्ले. परवरे सातेरी देवळा लागसार एका घरार झाड पडले. पार्क करून दवरिल्ल्या एका कारीचे लुकसाण जाला. मालप्या पेडण्या पोरू पालसण कोसळिल्ले. थंयच अंदू पालसण कोसळपा सारकी परिस्थिती. मोपा विमानतळाचे उदक आयिल्ल्यान कासारवर्णे गांवांत उटंगार. रस्तो उदकापना. प्रशासनाची अजून कांयच एक्शन ना. धारगळ वाठारात पूरजन्य परिस्थिती. कांय कडे शेतकारांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. आरपोरा वयर दवरिल्ली उदकाची टाकी घरार पडली. घरात 2 जाणां आशिल्लीं. कोणाच्या जिवाचे बरे वायट जाल्ले ना. घराचे लुकसाण जाला. म्हापसा एका बिल्डिंगेच्या कॉन्क्रीटाचे कपचे पडले. पालिकेन सद्याक ती सुवात बॅरिगेड केल्या. सुकूर पार्क केल्ल्या गाडयेर झाड पडून लुकसाण. उटंगाराच्या पावसान शेतान उदक भरिल्ल्यान मांद्र्या शेतकारांचे व्हडले लुकसाण. पेडण्या शेतकीय खात्याकडे मशिनां नाशिल्ल्यान शेतकार बेजारल्यात. कळंगुटे वाठारात रस्त्याचेर आशिल्ली फोंडकुलां अपघातांचे कारण थारपाक लागला. थळाव्यांनी तिडक उक्तायला. म्हापसा बस रस्त्या भायर गेल्ल्यान टायर फोंडकुलांत शिरकलो. The heavy to very heavy rainfall and isolated extremely heavy rainfall during next 7 days over southern peninsula of India, including some parts of the central India and coastal region, west coast of India. Red warning alert has been issued for Konkan and Goa region for extremely heavy rainfall with gustiness as well as thunderstorm and lightning, and the adjoining parts of the west coast of India will be receiving heavy to very heavy rainfall amount over Kerala region, Konkan and coastal Karnataka region, Madhya Maharashtra. Rainfall activity will be continuous. So red alert has been issued for up to day 5 for southern peninsula of India, where extremely heavy rainfall can occur. So you can see that coastal region, west coast of India, which include Konkan and Goa, Karnataka, Konkan and Goa, South Interior Karnataka and Kerala region, where extremely heavy rainfall spell will likely to continue for day 2, day 3 and day 4. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्या शारांत जावपी येरादारी उणी करपाक खातीर 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्च करून गोंय बंगळुरू रिंग रोड बांदपाचो प्लान आसा. ते नदरेन अभ्यासूय सुरू केला. केंद्रीय येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी उलयलो. फुडल्या 4 ते 5 म्हयन्यांत खंय मुंबय गोंय हायवे पुराय. बोमा ओल्ड गोवा रस्त्याचो निविदो खंय फायनल.
देवूळ आनी तळे वांटोवंक खंय फ्लायओव्हर. गोंयांतली कनेक्टिव्हिटी वाडोवंक गोंय आनी केंद्र सरकाराचो यत्न चल्ला. पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्या शारांनी जावपी येरादारी उणी जावपाक 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्च करून गोंय बेंगळूर रिंग रोड बांदपाचो प्लॅन आसा, केंद्रीय येरादारी मंत्री उलयलो. आणि म्हणून पत्रादेवी नंतर डायरेक्ट गोव्याच्या बाहेर दक्षिणेत बंगलोरकडे जाण्याकरता एक रिंग रोड गोव्यात झाला पाहिजे अशी मागणी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि श्रीपादजी यांनी माझ्याकडे सातत्याने केली आहे. त्याचा आता आम्ही डिटेल स्टडी करतोय आणि अलाइनमेंट पक्की करणार आहोत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात जवळपास 12 ते 15 हजार कोटी रुपयाचा मोठा प्रकल्प हा देखील गोव्यात करण्याचा आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे आणि मी नक्कीच हा प्रकल्प पूर्ण केला की गोव्यातले सगळी कामं जवळपास संपुष्टात येतील. फुडल्या 4 ते 5 महिन्यात खंय मुंबई गोवा हायवे पुराय जातलो. लेनिंग ऑफ मुंबई गोवा हा गोव्याची हार्टलाईन आहे आणि यामध्ये एकंदरीत मुंबई गोव्याच्या रस्त्याला महाराष्ट्रातही खूप अडचणी आल्या. जवळपास आता काम संपुष्टात येईल. मला कबूल केलं होतं की जून एंडपर्यंत हे सगळं काम पूर्ण होईल. त्याच्यात अनेक अडचणी आल्यात पण जवळपास आता सगळ्या पूर्ण झालेल्या आहे आणि 3-4 महिन्यात हा रस्ता पूर्णपणे मुंबई टू गोवा व्यवस्थितपणे चालू होईल आणि त्यामुळे साधारणतः मॅक्झिमम 5 ते 6 तासाच्या आत मुंबईवरून गोव्याला पोहोचता येईल असा माझा विश्वास आहे. भोमा ओल्ड गोवा रस्त्याचो निविदो खंय फायनल जाला. देवूळ आनी तळे वांटोवंक खंय फ्लायओव्हर. याचबरोबर 4 लेनिंग फ्रॉम भोमा टू ओल्ड गोवा हा जो सेक्शन आहे NH 748 ज्याची लेंथ 7 किलोमीटर आहे आणि कॉस्ट 1060 कोटी रुपये आहे. पार्ट ऑफ हैदराबाद गोवा कॉरिडॉर कनेक्टिंग तेलंगणा, कर्नाटक अँड गोवा ही कामं 2025 मध्ये मंजूर झालेली आहे आणि आता बिडिंग प्रोसेसमध्ये आणि लवकरच या कामाचा शुभारंभ होईल. या कॉरिडॉरमध्ये 2 नंबरवर 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आहे ज्याची लांबी 4.28 किलोमीटर आहे आणि याचं एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमध्ये भोमा मंदिर व तलावाला वाचविण्याकरता बो स्टेअरिंग ब्रिज 76 मीटरचा स्पॅन आहे तो आपण त्या ठिकाणी करतोय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वांते 70 कुळागरात माकडाच्या तोंडासारखे पाख्याचे घरटे दिश्टी पडले. एपी फ्लाय ह्या पाख्याचे घरटे म्हूण पर्यावरण अभ्यासक ॲडव्होकेट सूरज मळीक उलयलो. ह्या फुलपाखराची सुरवटा खंय पानां खायना, पानावेले किडे खावन जगता म्हूण सूरज सांगता. खासा रिपोर्ट. वांते 70 कुळागरांत माकडाच्या तोंडासारखे पाख्याचे घरटे दिश्टी पडले. एपीफ्लाय ह्या पाख्याचे घरटे म्हणून पर्यावरण अभ्यासक ॲडव्होकेट सूरज मळीक उलयलो. आणि आयज जेन्ना हांव वांत्या गांवांत येयलो, बिरोंडा ग्रामपंचायती क्षेत्रांत येता तो गांव म्हटल्यार वांते गांव. त्या गांवांत जेन्ना येयलो तेन्ना हांव म्हाज्या एका वर्ग मैत्रीण प्रतीक्षा नायक तेंगेर गेल्लो. तेंगेर हांवें पळयलें की तेणी एक आपली बारीकशी बाग तयार केल्ली आहा. तेंचे कुळागर बी आहा. तेणी वेगवेगळी पुष्प वनस्पती लायिल्ली आहा आनी तितून एक झाड हांवें पळयलें जे कडुनिंबाचें आसलें. पयसून म्हाका त्या पानांचेर बारीक बारीक कितें तरी दिसलें धव्या रंगाचें म्हणून हांव लागीं गेलो. लागीं वचून पळयले कडेन म्हाका कळ्ळें की हे खंयचे तरी फुलपाखराचे कोशीत आसा. आतां हांवें तुमकां सांगलो की फुलपाखराच्या जल्माचें जिवनचक्र सांगलो, तितूंतलो ह्यो आमकां आयज कोशीत मेळ्ळो आहा. पूण ह्यो कोशीत जो आहा तो एकदम अद्भुतच आहा. आणि जेन्ना हांव लागीं गेलो आनी कोशीताक तेन्ना पळयलो तेन्ना तेचेर म्हाका एका माकडाचें तोंड दिसलें, एका वानराचें तोंड दिसलें. आणि ह्या फुलपाखराचें नांव जेन्ना हांवें सोदलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ह्या फुलपाखराचें नांवच आसा एपी फ्लाय बटरफ्लाय. तर एप म्हटल्यार कितें? एप भारतांत जर आमी पळयलें एप कितके प्रजातीचे गावता जाल्यार भारतांत फक्त एकच प्रजातीचो एप गावता जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश ह्या भागांत गावता. तेचें नांव आसा हुलक गिबन म्हणून. ह्या गिबनाचे तुमी चेहरो पळयलो आनी ह्या कोशिताचो चेहरो कोशिता कडेन तुमी पळयले जाल्यार एक समान आकृती दिसता. म्हटल्यार ह्या कोशिताचेर त्या गिबनाचें चित्र दिसता. हो एक निसर्गाचो अद्भुतच चमत्कार. आणि तुम्ही जर पळयलें की बाकीची जी फुलपाखरां आहा तेंची जी सुरवंट आहा न्हू ती खंयचे ना खंयची पानां खावन जगता. पूण हेची जी सुरवंट आहा त्यो आमच्या खातीर फायदेशीर आसता, आमच्या झाडां खातीर. कित्याक ती पानां खायना, ती त्या झाडांचेर बारीक बारीक किडी येता, धव्या रंगाची ज्यो किडी येता न्हू, मिली बग म्हणटा तांकां, नाल्यार स्केल इन्सेक्ट, तांकां खावन ती जगता. म्हटल्यार ही कीटक भक्षी सुरवंट आसता तेची. हे तेचे वेगळे रूप आमकां पळोवपाक गावता. धन्यवाद. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. अवकाळी पावसाचे फाटभुंयेर गोंयांत आंब्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. उटंगाराच्या पावसाक लागून झाडार पिकिल्ले आंबे काडपाक मेळनात. वाऱ्याक लागून आंबे पडटात, कीड लागता. पावसाक लागून
जाल्ल्या लुकसाणाचेर भागायतदार उलयले. रेटूय खंय देंवला अंदूचो सिजन लॉसात. अवकाळी पावसाचे फाटभुंयेर गोंयांत आंब्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. हो परिणाम खास करून मानकुराद आंब्यांचेर पडला. पयलींच पीक उसरां आयिल्ल्यान ह्या वर्सा आंब्याचो सिजन लॉसान चल्ला म्हूण बागायतदार उलयल्या. पूण अजून झाडां आहाय आंबे आंबे जायताय मात हेसा निसर आहा म्हणून तोडो मेळना. मातुरा सुद्दां आहा निसर झाडांचे निसर आहा पावस जालो आनी आतां सायक्लोन बी जावपा मरे पूण चोयात कितें जाता देवान मातशें बरें बारीक बारीक जाल्यार कितें जातलें. मागीर झोडटाले आहाय ते झोडटाले. जो पावस कितें पडटा ते झाडां चडपाक मेळना आनी तो आंबो काडपाक मेळना म्हणून आमच्या गोंयकारांक मानकुराद खूब कमी खावपाक मेळटा. आतां खावपाक मेळपाचो. आनी बिजनेस केसो चलता तुमगेलो. बिजनेस म्हणल्यार अंदू लेवल आसा जें कितें आमकां तें मेळपाचें फुडें तें स्टॉप जालां. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. दोनूय जिल्लो अधिकाऱ्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो रिव्ह्यू घेतलो. रस्त्या कुशीक खंय डेब्री आसल्यार क्लियर करची. मायनिंग पिटांनी आशिल्लें उदक सादुरकाय म्हूण पंप करून भायर काडचें. कलेक्टराची ऑर्द. परवानो घेतले बगैर रस्ते खणचे न्ही म्हूण दक्षिणेच्या कलेक्टरान ऑर्द दिल्या. पयलीं मिटिंगेन जे डायरेक्शन दिल्ले ते डायरेक्शनाचो मॅडमीन रिव्ह्यू घेतलो टू सी वॉट इज द लेवल ऑफ इम्प्लिमेंटेशन आनी डायरेक्शनूय दिल्ल्या डिपार्टमेंटाक. जे डिपार्टमेंट्स आसा नोडल ऑफिसर्स तांकां डायरेक्शन दिल्या पंचायत म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन WRD PWD की जे कांय सिवील वर्क्स तांचे चालू आसा रोड सायड ते कॉन्ट्रॅक्टरांक डायरेक्शन दिवपाक लायला की ते काम जाल्या उपरांत जे डेब्री आसा तो परत तांणी रिस्टोर करपाचो सो दॅट कांय मिसहॅप जायना. सेकंडली डेप्युटी कलेक्टर्स आर डायरेक्टेड टू एन्श्युअर की कंट्रोल रूम्स आर फंक्शनींग. आमचे तालुका कंट्रोल रूम्स आर फंक्शनींग 24/7 आनी कोणाक जर कितें डिझास्टराची डिफिकल्टी आसा ऑर कितें एसिस्टन्स जाय जाल्यार आमचो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम आनी आमचे तालुका लेवल कंट्रोल रूम्स. We have taken a review meeting of all the line department who are undertaking work under disaster management. We broadly discussed about the desilting of Nala work, then what action has been taken in the landslide prone area. Undertake this desilting of nalas and gutter work. So I think because of that we had in some areas some amount of flooding and all, especially in Salsett Taluka. So we have given direction to the BDOs and the chief officers to ensure that the work is being done on priority and quickly. Now we have told them to finish it quickly, not to take too much time and to do the whatever work there quickly. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन जुवारी पुलावयल्या ट्विन टावरांच्या कामाचें उक्तावण केलें. ह्या जुवारी पुलाचेर 125 मिटराचे 2 टावर येतात. ह्या टावरांनी खंय हॉटेलां येतलीं. सुमार 270 कोटींचो हो प्रकल्प टुरिस्ट एट्रॅक्शन थारतलो. 30 म्हयन्यांत पुराय करपाची मोख. गोव्यामध्ये 1.5 ते 2 लाख टुरिस्ट येतात आणि या ठिकाणी जी व्ह्युअर गॅलरी आणि ऑब्झर्वेटरी बनणार आहे. आपण एक अतिशय उत्तम असा एफेल टावरशी तुलना करता येईल अशा प्रकारचा हा प्रकल्प आज होतोय. आणि हा केवळ गोव्याकरता नाही तर हा भारताकरताही नाही तर जागतिक दर्जाचा होतोय. आणि पर्यटन हे असं क्षेत्र आहे की ज्यातलं 49% एक्सपेंडिचर हे रोजगार निर्माण करण्याकरता खर्च होतो. पण त्याचबरोबर येणारे जे टुरिस्ट येणार आहेत ते हॉटेलमध्ये राहणार आहेत, रेस्टॉरंटमध्ये जाणार आहेत. तर कुठेतरी तुम्ही आता गोव्याचा डेव्हलपमेंट प्लॅन करून तांकां इनोव्हेटिव्ह करपाची संकल्पना जेन्ना येता पळय न्ही तेन्ना पयले फावटी तांकां गोंय दिसता. म्हणून परत एकदा हांव तांचें खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. कारण ते सातत्यात वेगवेगळ्यो गजाली जेन्ना जेन्ना मेळटा तेन्ना नवीन आयडिया दिता, नवीन कितें तरी सांगून वता आणि एकदम म्हणजे त्या प्रकल्प गोंयच्या बद्दल त्यांची एक वेगळीच म्हणजे माननीय गडकरीजी गेली 30 वर्सां सातत्यात राजकारण म्हणून गोंयांत येता. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सुरवातीच्या कामापासून तो आयज पर्यंत त्यांचो लागचो संबंध आसा आणि ताकाच लागून तांकां गोंय हे महाराष्ट्राच्या पेक्षा चड लागींशें दिसता. म्हणून हांव तांचें मनापासून अभिनंदन करता. म्हणजे आफ्टर द नागपूर जर कोणाचेर प्रेम करता आसत जाल्यार ते गोंयाचेर प्रेम करता. हांव हे खरोखरूच म्हणजे मनापासून तुमकां सांगता. सगळे नॅशनल हायवेज 33,000 कोटी रुपया आमी स्पेंड केल्या. गोंयच्या बजेटाच्या पेक्षाय म्हणजे 1.5 पट चड म्हटल्यार जाता. इतके पयशे हे कदापि कोण विचारय करूं नाशिल्लो. फक्त आणि फक्त 2014 पासून ते 2025 पर्यंत 11 वर्साच्या कार्यकाळात 33,000 कोटी रुपया हे गोंयाक तांच्यांनी दिले. पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके आदी 28 बूथ लेव्हल ऑफिसरांची बदली. उत्पल पर्रेकर म्हणटा वोट बँक
भरपाचो आमदार मंत्र्याचो प्लान. नव्या BLOक घेवन नेपाळींक मतदार म्हूण घुसोवपाचो खंय प्लान चल्ला म्हूण उत्पलाक दुबाव. पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेक उणेच कांय दीस उरल्यात. हेच फाटभुंयेर कांय दिसां आदीं अचकीत पणजेंतल्या 28 BLOंची बदली जाल्ली. ही बदली राजकी फायद्या खातीर केल्या असो दावो उत्पल पर्रीकारान केला. ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना की हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या. जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताच्या सकल आसा, तो मिनिस्टर आसा. आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणांक दुबाव आयला हे की कित्याक जाला. म्हाका कांय एक दुबाव ना. आय एम व्हेरी क्लियर. ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप. खूब येताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून. ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता. तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या. थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान. आनी हे सद्याचे ते पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले. ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले. आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता. ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन. वी विल बी मॉनिटरींग इट. आय विल रायट टू द मामलेदार, विल रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डार सुद्दां एक्च्युअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय. आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडंट आसा हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय. वी विल बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग. आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर. एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले. जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स. ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन. सो दे वील बी अंडर प्रेशर. सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. फास्ट फूड बिर्याणी खातल्यांक अलर्ट. कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलात टॉयलेटीत चिकन धुताना व्हिडिओ व्हायरल. लायट गेल्ल्यान पायांनी खंय टोमाट स्मॅश करून बिर्याणीत घालतात. FDAन एक्शन घेवन स्टॉल बंद केलो. कळंगुटे हैदराबादी दम बिर्याणी स्टॉलांत टॉयलेटींत चिकन धुतानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. लायट गेल्ल्यान पायांनी खंय टमाट चिड्डून बिर्याणीत घालतात. आमकां एक इन्फॉर्मेशन अशें आयलें की कोण तरी बिर्याणी करता हैदराबाद दम बिर्याणी उमटा वाड्याचेर आनी ताचो जो रेजिडन्स आशिल्लो तो नियरबाय रावतालो त्या रेजिडन्साच्या बाथरुमान तो चिकन धुतालो पांयान हें करून विथ द यूज ऑफ फॉसेट जे आमी WCक यूज करता त्या फॉसेटाच्या उदकाचेर तो चिकन धुतालो. सबसिक्वेंटली आमकां दुसरो आनी एक इन्फॉर्मेशन आयलें की तो स्वताच्या ज्या शॉपाचेर टॉमॅटो आसा पळय ते शिजयता आनी ताका जेन्ना तेजी ग्रेवी करपाची आसता लायट जशी गेली की स्वता भितर तो पांयांनी तो माड्डून तो तेजी ग्रेवी करतालो. आनी जो कोण भुरगो ताका ताणें एम्प्लॉयड केल्लो तेच्या पांयांक 5 काय 6 कितें वुंड्स आशिल्ले. सो आयज जेन्ना आमी वचून तेजी शहनिशा केली आमकां कळून चुकलें की हैदराबाद दम बिर्याणी जो ओनर इज वन शिरोडकर आनी तो एक कोण तरी तो बेंगॉली कोण तरी तो चलयता. सो आमी सबसिक्वेंटली इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आमी तें बिर्याणीचें टोटल आमी सील केल्लें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदर्श युवा संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था 25 मायाक संकल्प दिन मनयता. काणकोण 2000 तरणाट्यांचें संमेलन. गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीची राखण, दर्जात्मक शिक्षण वेवस्था आनी ग्रामीण तरणाट्यांचे आर्थीक स्थिरतेचे नजरेन चर्चा जातली म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयलो. आदर्श युवा संघ आनी बलराम शिक्षण संस्था 25 मेक संकल्प दिन मनयतले.
आदिवासी लोकांक न्याय दिवंक वावुरतल्या मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांच्या बलिदानाची याद म्हूण फाटलीं 14 वर्सां हो बाळी आंदोलनाचो दीस संकल्प दिन म्हूण मनोवप जाता. गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतायेची राखण, दर्जात्मक शिक्षणाची वेवस्था आनी ग्रामीण तरुणांक स्थिर करपाचेर ह्या संमेलनाक चर्चा जातली म्हूण सभापती रमेश तवडकार उलयला. आज संकल्प दिनाच्या निमित्तान जो 25 मे जो म्हणजे दिलीप आणि मंगेश यांच्या स्मृतीतीर्थ जो दीस आमी मनयतात तो दीस मनयता आसतना एक सादारणशे आमी काणकोण म्हालांतले की 2000 तरुणांचें एक अधिवेशन जें आसा न्ही, एक संमेलन जें आसा न्ही की 25 तारखेक आमी घडोवन हाडटा आनी तातूंतल्यानच की फाटल्या 30 वर्सां म्हणजे आदर्शवाद संघाची स्थापना जावचे पयलीं आदर्शवाद संघ स्थापन जातकच आजचे घडयेक आनी आदर्शवाद संघा समोर फुडले आसतलीं जी आव्हानां जी आसा न्ही म्हणजे आमकां फुडें वचपाक जाय हाची एक चर्चा ओहापो त्या अधिवेशनाच्या निमित्तान जातली आनी आमी म्हणजे एक म्हणजे एज्युकेशन जे दर्जात्मक एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक यूथ लिडरशीप जी आसा न्ही ती ह्या सगळ्या कामाक लागणारी ती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयच्या ग्रामीण संस्कृतीचें रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी पावलां केल्या ती अदीक खर पावलां कशें उखलूंक येता ह्या संदर्भांतल्यान आमी करता. त्याच बरोबर की हांगा रोजी रोटीशी संबंद जो आसा ह्या सगळ्या गोश्टी कशें आमी जोडटले आनी गांवांतलो तरूण जो आसा गांवांक स्थिर कसो जातलो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक अभियान आमी चलोवपाचो आसता. म्हणून आमी म्हणजे 25 तारखेच्यान की विजन आनी मिशन 2030 म्हणजे 2030 पर्यंत जे आसा न्ही की आमचे म्हणजे हजारो तरुण आसा हांकां रोजी रोटीशी संबंद जोडून जे आसा न्ही की त्या युवकांची मानसिकता जी आसा न्ही की गांवच्या विकासा खातीर, राज्याच्या विकासा खातीर, देशाच्या विकासा खातीर विधायक कशे आमी दवरूंक शकतले ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतन करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान विजन 2030चो जो संकल्प आमी घेवन वता आसतनाच की हजारो तरुणांचे म्हणजे फुडलें जे भविश्य ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक रोडमॅप घेवन काम करपाचो संकल्प आमी घेता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 25 मे हो प्रारंभ आसतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. उटंगराचे फाटभुंयेर गोंयच्या ट्रॅफिक पुलिसांची लोकांक एडवायझरी. नाक्यांचेर एक्सिडंट प्रोन झोनांचेर पुलीस दवरल्यात म्हूण SP सांगता. स्पीड लिमीट, लेन आनी येरादारीचे नेम पाळात म्हूण पुलिसांचो उलो. नाजाल्यार फोटो मारून खंय तालाव. उटंगर पावसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या ट्रॅफिक पुलिसांनी लोकां खातीर एडवायझरी काडल्या. दिसाचो चलन इश्यू करपाचो अधिकार फकत PI आनी रातया PI वांगडा PSIंक म्हूण मुख्यमंत्री उलयिल्लो. ते उपरांत रस्त्यार ट्रॅफिक पुलीस दिश्टी पडनाशिल्ले. आतां सगळ्या नाक्या आनी एक्सिडंट प्रोन झोनांचेर पुलीस दवरतले म्हूण उत्तर गोंय SPचे ट्वीट. येरादारी नेम मोडल्यार फोटो मारून चलना. मजगती एडवायझरी दिल्या ती अशी: उदक भरता थंय गाडी घालची न्ही, स्पीड लिमिटीची पाळणूक करची, 2 गाडयां मदीं सेफ डिस्टन्स दवरचो, अचकीत ब्रेक मारचो न्ही, सावकास मारचो, गाडी स्कीड जावं येता, गाडयेच्या वायपरांची कंडिशन तपासची, पावस सुरू आसतना गाडयांक ओव्हरटेक करचें न्ही, रस्त्याचेर उदक भरल्यार रस्त्या कुशीच्यान चलत वचप्याचेर उदक पडचें ना हाची जतनाय घेवची, लेनीची पाळणूक करची, उदक भरल्यार रस्त्याच्या मदल्यान गाडी चलोवची. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. ST समाजातल्या व्यक्तीन धर्मांतर केल्यार तांचो STचो दर्जो काडून घेवचो. जनजाती सुरक्षा मंचाची भर पावसात पणजे महारेली. 1000 मायज लोक. अनुसूचित जमाती संशोधन अधिनियम 342 सुधारणा करची म्हूण मागणी. सभापती रमेश तवडकराचो मागणेक तेंको. ST समाजातल्या मनशान धर्मांतरण केल्यार ताचो STचो दर्जो काडून घेवचो म्हूण मागणी घेवन जनजाती सुरक्षा मंचाची महारैली. तरह से आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जाति के लिए बना है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सिख, बौद्ध और हिंदू यानी वो मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है उसको अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलता. वैसा ही हम चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति का जो हमारा आदिवासी भाई है उसका हक पिछले 75 सालों से ऐसे व्यक्ति जो धर्मांतरित हो गए, जो ईसाई हो गए, जो मुस्लिम हो गए, वो उनका हक खा रहा है और 90 से 92% इनकी जो सीटें हैं उनके जो लाभ हैं वो 2% 4% जो धर्मांतरित हो गए हैं ऐसे व्यक्ति उसका लाभ ले रहे हैं. मेरा एक ही कहना है कि आदिवासी कभी ईसाई नहीं हो सकता और ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता. इसी बात को लेकर हम ये डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और आर्टिकल 342 में
हम इस आशय का संशोधन कराना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म में चला गया, हमको उससे कोई बुराई नहीं है, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज का, हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण लेना बंद कर दे। ऐसा संशोधन हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसा संशोधन होना चाहिए। सभापती रमेश तवडकरांचो मागणेक तेंको आणि खरें म्हळ्यार बऱ्याच कडेन बऱ्याच कोर्टान सुद्दां म्हाका दिसता निर्णय दिल्लो आसा, म्हणजे एखादो मनीस जो आसा न्ही तो धर्म बदलतकच जे आसा न्ही ताजें जो स्टेटस आसा न्ही तो वता, आनी त्यामुळे बऱ्याच देश आपल्या देशांतल्या अन्य राज्यांनी सुद्दां आसा न्ही की म्हणजे धर्म बदलप, म्हणजे जात बदलप आसून हो प्रकार म्हणजे लाच दिवन किंवा अन्य प्रकार दिवन जे आसा तो घडटा. आनी गोंयाक सुद्दां पयलें, गोंयाक सुद्दां म्हणजे पोर्तुगेजाच्या काळांत जे आसा न्ही की लोकांक खबर नासली, पण ट्रायबल मनीस सुद्दां जो आसा न्ही तो अन्य धर्माक गेलो. की केवळ ती गोंया पुरतोच विशय ना, तो देशव्यापी विशय आसा आनी तें जावचें अशा प्रकारचे आसा की ज्या मनशान धर्म बदल्लो, जात बदल्ली आसा जातनी ताका ताजें बेनिफीट मेळपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकांनी घरातलो कोयर वा प्लास्टीक नाल्यांनी वडोवचें न्ही. उदक ब्लॉक जाता, शारांनी बुट्टी मारता. WRDच्या स्टाफाचो लोकांक उलो. दिवचले शारांतल्या नाल्यांतलो चिखल उसपूंक सुरवात केल्या. काम जायत आयलें. पावसाक लागून आडखळी. नगरपालिकेन गटारांची नितळसाण हातान घेतल्या. लोकांनी आपल्या घरातलो कोयर वा प्लास्टीक नाल्यांनी उडोवचें न्ही. उदक ब्लॉक जाता, ताका लागून शहरांनी हुंवार येता. WRDच्या अधिकाऱ्यांचो लोकांक उलो. एकच दिसता की आयज जेन्ना आमी म्युनिसिपल एरिया जेन्ना नाला डिसिल्टींग करपाक वता तेन्ना एक मोठ्या प्रमाणांत ते कचरो प्लास्टीक किंवा घरांतलो वेस्ट जो आसा तो पब्लीक किंवा ते रावते लोकल लोक आसता ते नालांक उडयता किंवा ड्रेनाक उडयता आनी ताका लागून उदक जें आसा तें सगळें कचरो किंवा हें जो आसा तें बॉटलनेक तयार करता आनी थंय फ्लड जाता आनी लोकांच्या घरांनी उदक वता. एकूच रिक्वेस्ट आसा की लोकांनी हें उडोवपाचें प्लास्टीक उडोवपाचें केन्ना तरी बंद करपा जाय. आनी दुसरें हें जें प्लास्टीक आमच्या म्युनिसिपल एरियांनी किंवा पंचायत एरियांनी ते कलेक्ट करता ते कलेक्ट करता तेंचे कडेन हें प्लास्टीक हँडओवर करीत तर ताजो वेवस्थीत विल्हेवाट जाता. दिवचले शहरांतल्या नाल्यांतलो गाळ काडपाक खंय सुरवात केल्या. थोडे आतां एक इल्लें काम उरलां, म्हणजे सादारणपणे एक 75% जाल्लेलें आसा आनी ते एम्फिबियन मशीन म्हणटा म्हणजे जे उदकान काम करपी मशीन आहा ते सुद्दां हाडटले आनी सबन आसा ते आमी क्लीन करून घेतले आनी जे क्रिटिकल पॉयंट आसा म्हणजे खंय उदक स्टॅक जावं शकता हे सगळे क्लियर करले. बिचोली ब्रिजा पासून हांगा मेरेन डिसिल्ड केल्ले आसा. शांतादुर्गा सर्कल टू क्रॉसिंग आहा ते आमी एम्फिबियन मशीन घातलेलें आसा. तेजें काम फाल्यां 2 दिसान सोंपतलें आनी बाकीचे जे ड्रेन्स कलेक्ट जाता ते बी डिसिल्ड केल्ले आसा. हांगा फ्लड पंपिंग स्टेशनाक जो ड्रेन जाता तो बी डिसिल्ड केल्लो आसा. आमची यंत्रणा आतां उबारतली आमी पंपिंग स्टेशन. मजगती नगरपालिकेनूय खंय गटार साफ करपाची कामां पुराय केल्या. आनी ह्या आमदारान आमच्या ताका बरो प्रेशर लायलो आनी बेगीन करपाक लायलें आनी रोखडेंच तेंच्यांनी डिसिल्टींग चालू केलां. म्हणजे फुडल्यान ब्रिजा कडल्यान ते ITI पर्यंत PWDन डिसिल्टींग घेतलेलें आसा आनी आमी नगरपालिकेतर्फे सगळे कडेन डिसिल्टींग चालू केलां. आतां 2 वार्ड आमचे जाल्ले आसा आनी आनीक 2 वार्डांनी आमी कामगारांक घातलेले आसा डिसिल्टींग करपाक. आनी एमर्जन्सी आमी पावसान जे आमचे खंय खंय कितें भरले ते आमी कालच्यान म्हणजे पयरच्यान काल आनी आयज अशें खंय खंय जे चॅकअप जाल्लें तें पयलीं आमी फास्ट ट्रॅकाचेर काडपाक घेतलां आनी सगळें चालू आसा. प्रुडंट खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोंयच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाक रेसर गाडी हँडओव्हर केली. हँडओव्हर खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केलो. रेसर गाडयेचें मोल सुमार 40 लाख. ही रेसर गाडी गोंयच्या खेळा मळाक नेट दितली म्हूण मंत्री सांगता. गोंयच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन ऑल गोवा मोटर स्पोर्ट्स असोसिएशनाक रेसर गाडी हँडओव्हर केली. गोंयांत लॉन्च जावपी ही पयली रेसर गाडी. हाचे मुखार आनीक एक रेसर गाडी गोंयांत लॉन्च जावपाच्या वाटेर आसा म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयला. ह्या काराची जी आसा ती ऑलमोस्ट 40 lakhs रुपीज आसा. तातूंत भितर एरोडायनेमीक मॉडिफिकेशन्स आसात, इंजिन ट्युनिंग, मागीर सस्पेन्शन अपग्रेड्स केल्ले आसात, वेट रिडक्शन, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ब्रेकिंग सिस्टम एनहान्समेंट केल्ली आसात, टायर्स एंड व्हील आनी ट्रान्समिशन एंड ड्रायव्ह ट्रेन एडजस्टमेंट अशा वेगळे फीचर्सांनी ही आज गाडी तयार केल्ली आसा. पयली
ही गाडी लॉन्च आम्ही करतात. याच्यापेक्षा बाय 10th of June perhaps we may launch a second car that to be ह्याच्यापेक्षा आमची 3-4 पटीन ताका एक वेगळे फीचर्साची गाडी सुद्धा ज्यो गाडीन आमी वर्ल्ड लेवलाचेर आमी कॉम्पीट करपाक शकतले. कार जे आसा ते जवळ जवळ 5 इव्हेंटा भितर आमकां पार्टिसिपेट करपाक मेळटा. विच आर दोज इव्हेंट्स? तर इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियन, इंडियन नॅशनल ऑटो क्रॉस चॅम्पियनशीप, हिल क्लाइंब, इंडियन नॅशनल रेसिंग चॅम्पियनशीप आणि ड्रॅग रेस अशे 5 तरेच्यो रेसींग किंवा चॅम्पियनशिपी भितर ही कार जी आसा ती वापरपा खातीर मेळटली. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.